नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. सकाळच्या खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. म्हादय कळसा भांडुरा प्रकल्पाचें काम बेगोबेग करचें सुरू, ना जाल्यार बिरेस्तार सावन बेळगांव आसतलें बंद. शेतकाऱ्यांची शिटकावणी. केंद्रीय मंत्री गडकरी हांचे हस्तुकी 10 सप्टेंबराक पर्वरी फ्लायओव्हराचेर जातले उक्तावण. मंत्री कामत हांणी म्हायती दिल्ल्याचे आयला मुखार. दुसरे वटेन सभापतीन प्रधानमंत्र्याची भेट घेवन एसटी आरक्षण अधिसुचोवणे विशीं मानले उपकार. काणकोणच्या बडसरे गावात तिरंगो हुबोवपा खातीर तरणाटो ट्रेकिंग करून गेल्लो दोंगरार तरणाटो उरलो आडकून. पुलीस आनी उजो पालपी दळ तरणाट्याचो सोद घेवन केलो साल्वार. कळंगूट दर्याची बेकायदेशीरपणान नासधूस केल्ल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयान धाडली राज्य सरकार. पर्यटन विभाग, GCZMA पंचायत आनी जिल्लो पंचायत वांगड्याक नोटीस. केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री जी किशन रेड्डीन मांडिल्ले खण आनी खनिज उदरगत दुरुस्ती विधेयक 2026 जाले लोकसभेत मंजूर. विधेयक खातीर खण क्षेत्राक मेळटली चालना. तोणीर घसघशार बुडून मरण आयिल्ल्या राहुल बिंद हाच्या फामील आनी इश्टांनी संबंदीत शिक्षकांक निलंबीत करपाची केल्या मागणी. प्रकरणाचो तपास सोपयात गुन्यांव फाट्याकडेन, तांचे म्हणणे. आता पळयात खबरो विस्तारान. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांचे हस्तुकी 10 सप्टेंबराक पर्वरेच्या फ्लायओव्हराचे उक्तावण जातले, अशी माहिती मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्ल्याचे कळटा. मंत्री कामत हांणी गडकरी हांची दिल्लीत भेट घेवन गोंयच्यो मुळाव्यो साधन सुविधा आनी उदरगती संबंधी मुद्द्यांचेर चर्चा केली. दुसरे वटेन सभापती गणेश गांवकर हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. एसटी आरक्षण अधिसुचोवणे खातीर तांचे उपकार मानले. पळयात. 10 सप्टेंबराक केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी पर्वरेच्या फ्लायओव्हराचे उक्तावण जातले, अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्ल्याचे कळटा. मंत्री कामत हांणी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांची भेट घेतली. तांच्या वांगडा केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नायक तशेंच खासदार सदानंद शेट तानावडे हजर आशिल्ले. गोंयच्यो मुळाव्यो साधन सुविधा आनी उदरगती संबंधी मुद्द्याचेर चर्चा जाली, अशें मंत्री कामत हांचें म्हणणें. मजगतीं सभापती गणेश गांवकर हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. एसटी आरक्षण अधिसुचोवणे खातीर तांचे उपकार मानले. तशेंच गोंय विधानसभा संकुलाक अंदू 25 वर्सां पुराय जातात. ह्या निमतान जावपी खासा कार्यावळीची म्हायती तांणी दिली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काणकोणच्या रानात वाट चुकून गेल्लो एक सोलो ट्रेकराक निमाणे साल्वार केलो. गांवडोंगरीचो रोहित कुडाळकार तिरंगो हुबोवपाक दाट रानात गेल्लो. दोंगराच्या माथ्यार बावटो हुबोवन तो देंवतालो. त्याच वेळार ताचो पांय निसरून तो सकयल पडलो. मात उपरांत ताका पुलीस, रान खातें आनी उजो पालपी दळ हांच्या संयुक्त सोद कारवाई उपरांत सुरक्षीतपणान रानांतल्यान भायर काडलो. दनपरां 12 वरांचेर मजतीचो कॉल आयल्या बरोबर पंगडांनी रोखडीच कारवाय करून ट्रेकराचो सोद लायलो. पळयात पुराय बातमी. 15 ऑगस्ट लागीं येयली, सो ताका लागून हांव फ्लॅग घेवन दोंगराचेर लावपा म्हण गेल्लो. सो तेन्ना फ्लॅग बी सगळे हें केलें, हॉइस्ट बी केलो. देंवताना मातसो त्रास जाले, पूण तेन्ना देंवताना पांय मातसो स्लीप जावन हांव पडलो. पडटकीर म्हाका मागीर वयर येवपाक चान्स नासलो. सो मागीर हांवें 100 फोन मारलो. फोन मारतकीर तेमी मागीर रेस्क्यू टीम धाडली. फायर ब्रिगेड पावली, मागीर पुलीस पावले, फॉरेस्ट पावले, मागीर हांगा गांवचे वाठाराचे लोक पावले. मागीर तेमी सगळ्यान म्हाका काडलो भायर. मागीर हांव तेमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां 5:15 सुमार कॉल येयले फायर ब्रिगेडीक आनी हांव लिडींग फायर टी ए देसाय आनी आमची टीम वर्क वयर घेवन वयर वचून तो सर्च केलें. पयलीं तो तळपाचे वयल्यान वयर टोकार सावन तो पडलेलो. ताका आमी आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी पुलिसांनी हें करून ताका सेफली आमी रेस्क्यू करून ताका आमी आतां पुलिसे हँड ओवर केला. तो सकयल पडलो भितर? मातसो डावन आसलो तो. जागो रिस्की? जागो रिस्की. कितले किलोमीटर वयर? सर हिंगसान गांवासान वयर म्हळ्यार 5 किलोमीटर सुमार. आनी कितली साडे आहा? सगळो सेंट्रल स्लोप सारको. आनी समुद्र सपाटी पासून कितली फूट? 15,000 बी फूट वरता? 15,000 फूट वयर वरतले इतली हायट आहा ताका. आमी आयकलां 45-50 वर्सां पयलीं थंय हेलिकॉप्टर पडले म्हणून. पडले सांगता आमकां. हय. तुका कितें मॅसेज दिवपाक युथांक हे जे वयता कोणाक कोण नासतना
त्या बद्दल तूं कितें सांगपा? मेन म्हळ्यार भुरग्यांक वचो पसून इतली थिंग स्लोप गेले जाल्यार सामकी डेंजर, इतली हें आसा. गांवच्या लोकांनी कितें तरी करपा जाय हेका, बरें. सामकी डेंजर रिस्की. हेजे पुर्वजांचे आमगे लोकांचे हे पळय काही प्लेस हांगा अशें आसा की ती आमचे ते करपा जायना. म्हणटा कितें दारू जावं अशें चिकन मटन तसले गोश्टी करपा जायना. तें कळना न्ही तें. म्हणटा ह्यो काही ज्यो गोश्टी आहा पळय न्हू, गव्हर्मेंटान हेजे कितें करपा जाय, जर अशी त्या स्पॉट जे आसा पळय न्ही त्या स्पॉटाचेर नोटिफाय करून त्या स्पॉटाचेर कितें तरी ताका आयडेंटिफाय कितें लावपा जाय. आनीक गांवच्या लोकां पयलीं तेंच्यांनी त्या गव्हर्मेंटान विश्वासान बाबा ह्यो ज्यो प्लेसी आहा बाबा त्यो कश्यो तुमच्यो, कितें करपा जाता, कितें करपा जायना, वचप बरोबर आसा काय ना बरोबर आसा. अशा आतां कितें जाता, हें आधुनीक युग पळय. आज तो भुरगो थंय गेल्लो पळय, तो एक आपल्या देशाच्या स्वाभिमाना खातीर एक बाबा थिंगे फ्लॅग लावपा खातीर गेले न्ही ते. फार आमगे इंडिपेंडन्स डे आसा पळय, एक भुरग्याचे वेगवेगळे हें आसता पळय, तो गेले न्ही, तो कितें कोणाक हें करपाक गेलो नासलो पळय. पूण अशा जाग्याचेर कितें आहा पळय न्ही, वयता आसतली जर बोर्ड आसतले जावं कितें तरी सिग्नल आसतले न्हू, जाल्यार तांकां बी कळटा बाबा कशें वचपा जाय, खंय वचपा नाका, तांकांय कळटा. म्हणून हांगा सिग्नल हें कांय उरना. पूण जनावरां आसा वयर, भरपूर आसा, वाघ आसा, शिव आसा, दुसरो म्हळ्यार आमगे गांवची सुद्दां थिंगा एक देवस्थान आसा कळ्ळें न्हू त्या प्लेसीर. आतां आमगे जायते लोक चेडूं वयता येता तांकां लोकांक खबर आसना. पूण अशें की लोकांक गांवची लोकां तरी तुमी वचून पळोवपाकच जाय जाल्यार ग्रूप धरून अशें कोण जे बी एखादे भुरगे येता गांवचे लोकांक कोणा तरी घेवन वचप सेफ ना म्हणटा. सेफ ना, साण डेंजरस आसा. आतां वयर म्हाका दिसता आतां तो देवान वाचयलो ताका, कित्याक तो पडला. लोक सांगता हांव त्या स्पॉटार साम पावलो, हांव वाटेकूच उरलो, म्हाका त्या स्पॉटार गेले जाल्यार आमकां खबर आसा तो पडलो खंय तो. पूण सामको हें आसा तरी आसतना कांयच लागलें, सेफ आहा तो सामको. पूण अशें करून दुसरे फावटी एकूच म्हागेलें फॉरेस्टांत बोर्ड लावचो आनी दुसरो म्हळ्यार सेफ एकूच हें लोकांनी येवची न्हू, ती एक एकट्या अशें करून वयची न्हू. सामकी डेंजर प्लेस आसा की 15 ऑगस्ट लागयलो, तुमी राष्ट्रप्रेम खंय तरी जागोवपा जाय, घर घर पर तिरंगा अशाच एका आव्हानांतल्यान तो भुरगो देशप्रेम ह्या आव्हानांतल्यान एक आपल्या मनात धरता, एक बडी घेता आनी ह्या ज्या जाग्यार 40-50 वर्सां पयलीं नेव्हीचे एक हेलिकॉप्टर ज्या जाग्यार ब्लास्ट जावन 3 जाण ऑन द स्पॉट, म्हणजे तांची डेड बॉडी सुद्दां त्या जाग्यार मेळना. तो एक डोंगराचो वयलो तेको हांगसरल्यान दिसता, त्या जाग्यार तो गेलो, ताणें फ्लॅग लायलो आनी तो देंवता आसतना पांय घसरलो आनी तो भितर कोलॅप्स जावन पडलो. त्या वेळार ताजे मुखार आसलो तो एकच मोबायल आनी देवादेन थंय रेंज आसली. ताणें सुरवातेक 101 फोन केलो की अशें घडलां पूण कडेन आसा. तेजे नंतर फायर ब्रिगेडीक कोणा सांगलें आनी थंयच तो ताज्यान वयर चडपा आयलो ना. त्याचे नंतर 12 वरांचेर काणकोणसान फायर ब्रिगेड गेली. गांवची शाळेंतले भुरगे आनी स्टाफ जे पळय पेरंट्स घेवन येताले ते पेरंट्स आनी सगळे लोक गांवां वचोन ती मड्डेर ज्या जाग्यार कोण वचना अशें सगळे गांवचे लोक एकठांय जालो. गांवची लोकांनी पुलीस यंत्रणा हे सगळे येयले आनी त्या भुरग्याक त्या हितूंतल्यान काडलो. तो भुरगो सुखरूप आहा. कळंगूट दर्याची बेकायदेशीरपणान नासधूस केल्ल्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयान राज्य सरकार, पर्यटन विभाग, GCZMA, पंचायत, जिल्हा पंचायत वांगड्यांक नोटीस जारी केल्या. पर्यटन विभागाच्या मालकीच्या जमनीवेली दर्यादेग लागसारच्या रान बेकायदेशीरपणान नष्ट केल्याचो आरोप याचिकेत केला. संबंधित पंच वांगडी आणि जिल्हा पंचायत वांगड्यान जुलै म्हयन्यासावन पर्यावरणाच्या दृष्टीन संवेदनशील आशिल्ल्या 700 चौकड मीटर वाठारांतली झाडां हुमटून उडोवप, धवी रेंव काडून आनी उडोवन बेकायदेशीरपणान रस्तो केल्ल्याचो दावो याचिकेत केला. या प्रकरणात सगळ्यांकडल्यान न्यायालयान स्पश्टीकरण मागयलां. केंद्रीय कोळसो आणि खण मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी मांडिल्लें खण आणि खनिज उदरगत दुरुस्ती विधेयक 2026 लोकसभेत मंजूर जालें. या विधेयका खातीर खण क्षेत्राक व्हड चालना मेळटली. भारताच्या खण क्षेत्राक चड कार्यक्षम, गुंतवणूक अनुकूल आणि सुसज्ज करपाचो ह्या विधेयकाचो हेतू आसा. विरोधी पक्षांच्या बोवाळात चर्चे बगर हे विधेयक मंजूर केलें. विधेयक मंजूर जाले उपरांत सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें. आइटम नंबर 30 खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के लिए माननीय मंत्री जी. Honorable Chairperson sir, I raise to move that the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 be taken into consideration. प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अब विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बना। With your permission, I rise to move the bill be passed. प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सत्तरी तोणीर काजरेधाट कसकशार बुडून मरण आयिल्ल्या वास्कोच्या राहुल बिंद हाच्या फामील आनी इश्टांनी संबंधित शिक्षकाक निलंबित करपाची मागणी केल्या। तशेंच ह्या प्रकरणाचो तपास वाळपय पुलीस स्टेशनांतल्यान गुन्यांव फाटेकडेन सोंपोवचो अशें तांणी सरकाराकडेन मागला। मुरगांव दीप विहार उच्च माध्यमीक विद्यालया सामकार बसून राहुल हाच्या फामील आनी इश्टांनी आपल्यो मागण्यो लावन धरल्यो। पळयात। मिलेगा तब तक बैठा रहेगा। ये प्रिंसिपल टीचर के ऊपर जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग को, टीचर इस स्कूल की तरफ से तब तक रहेगा। टीचर और प्रिंसिपल को नौकरी नहीं मिलना चाहिए किधर भी, और हमारे बच्चे का उधर से जांच होना चाहिए क्या हुआ कैसा हुआ ये, और इस क्राइम ब्रांच के हाथ में दिया जाएगा उनके जांच करने के लिए। पुलिस पे वो था तो भरोसा नहीं है। पुलिस हमको इधर का उधर, इधर से उधर घुमा रही, बोलता है कंप्लेन हुआ है, कंप्लेन हुआ है। वार्ड पे पुलिस ऐसे ही बोला। कल हम लोग जाके आया, फॉरेस्ट वाला यही बोल रहा है कंप्लेन हुआ है। क्या कंप्लेन हुआ? अरेस्ट हुआ, निकल गया वो लोग। ये कौन सा कंप्लेन है? कोई कंप्लेन हुआ तो निकलता है। यही हमारी मांग है बस, और इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं बोलना चाहते। डिमांड पूरी होने तक यहाँ रहेंगे। जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम यहीं रहेंगे। वही जो कहा वही मेरा भी डिमांड है। पहले बच्चे के पता तो चलना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था उधर। हाँ, बच्चा गया कैसा, टीचर थे सब था, बच्चा गया अकेला कैसा गया मालूम तो हम लोग को भी मालूम चलना चाहिए ना हमारा बच्चा गया कैसा है। कोई उसको साथ कुछ किया है कि अपने आप गया है, कैसा गया, और फिर भी उधर लेके कैसा गया वो लोग। जब भी उधर था बैंक था जगह तो उधर लेके कैसा गया वो हमको पता चलना चाहिए। और जो टीचर है होता है उसको ऊपर कार्रवाई हो चाहिए। और जो आप ये बोला उसको क्राइम बैंक उठा चाहिए, वही हम लोग को चाहिए। हमारा एकदम अच्छा से जांच होना चाहिए। स्कूल के सामने प्रोटेस्ट करने आए क्योंकि जो भी जितना दिन से भी डेथ हुआ है ना बच्चे का, जो भी वालपई पुलिस और वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे उन्होंने कोई भी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कुछ आगे नहीं बढ़ाया। तो हम वहीं पे दौड़ रहे हैं इतना दिन से। तो अब हमारा सिंपल से यहाँ पे इसलिए आए हम क्योंकि यही मांग है क्राइम ब्रांच के हाथ में दीजिए, क्योंकि फॉरेस्ट और वालपई पुलिस आपस में ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि वो ऐसा उनके हाथों में ये वो करेंगे। तो ये हमें मतलब गुंजाइश बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि वो ब्लेम गेम का यहाँ पे बात ही नहीं है ना। तो हम चाहते हैं क्राइम ब्रांच के हाथ में दीजिए, बाकी जो है एक्शन वो लेंगे। आज आप लोग इधर प्रोटेस्ट के लिए बैठे, हाँ, ये कब तक बैठेंगे? क्या जब तक नहीं होगा पूरा सर। जिसने अपना बच्चा खोया है वो माँ वो बाप, उनको तकलीफ पता चल रहा है। आपका डिमांड है कि क्राइम ब्रांच को दीजिए। और जो भी अभी टीचर्स आप कुछ लोग कह रहे थे कि सस्पेंड किया है, सस्पेंड से बात नहीं चलेगा। जितने भी मैनेजमेंट टीचर्स प्रिंसिपल इन सब का नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, उन सबको उनकी नौकरी से निकालना चाहिए। और बाकी जो लीगल एक्शन हो रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। उस दिन हुआ क्या था ये हमें अभी तक किसी को नहीं पता है, ना माँ को उसको पता है, ना बाप को पता है, ना हमको पता है भाइयों को।
किसी को पता नहीं चल रहा उस दिन डेथ हुआ कैसे। सब कह रहे हैं बह के मरा, पानी में डूब के मरा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे और भी लोग थे, प्रिंसिपल थे, टीचर्स थे, प्रिंसिपल तो नहीं थे, और बच्चे थे। हमें कुछ वहाँ के स्टूडेंट्स बोले, लड़कियाँ, कि जब वो कपड़े चेंज कर रही थी उसके बाद चिल्लाने का आवाज़ आया कि कोई वहाँ पे डूब रहा है शायद। हमें अभी तक पता ही नहीं कि उसका डेथ हुआ कैसे उस दिन। इसके लिए एक कमेटी हमसे बैठा के हमको रिपोर्ट सबमिट करे कि हमारे बच्चे का डेथ कैसे हुआ था। इससे कोई अभी तक मिलने नहीं है और उनके साइड से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। बस हम आके बैठे हैं, वो बाकी उनके हाथों में। हमारा सरकार से भी मांग है, इनसे भी है कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया, उसका निष्पक्ष जाँच होना चाहिए कम से कम। और पहला से सबसे मेन मुद्दा यही है, क्राइम ब्रांच को दीजिए। आपने डिमांड इसकी से कही है, कुछ कहा है? हाँ, किससे? मतलब ये क्राइम ब्रांच को देने के लिए ये हमने लीगली किया, हमारे जो लॉयर हैं उन्होंने फाइल कर दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं ये सरकार इसमें एक्शन ले, क्योंकि ये जो अपना स्कूल अथॉरिटी है ये मुर्मुगा पोर्ट में लगता है और ये सरकार के अंडर ही आता है, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आ सकता, मानता हूँ, सेंट्रल में आता है, पोर्ट मिनिस्ट्री में। तो मेरा यही निवेदन है सर से भी कि इसमें हस्तक्षेप करे कम से कम। जो अपना पोर्ट कैबिनेट मिनिस्टर है सर्बानंद सर, उनके अंदर जो आता है अपना पोर्ट मिनिस्ट्री, वो भी थोड़ा इस चीज़ में इंटरफियर करें कि इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हुई कैसे है। मुंबईच्या घाटकोपराच्या अशोकनगर वाठारात मध्यानरात्री पाल सण कोसळ्ळे. फातोडेर 3 वरांच्या सुमाराक ही घडणूक घडली आणि गौस या चाळीतली कांय घरां पालसण कोसळिल्ल्यान मातये पोनाक गेली. या घडणुकेत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 6 पावला. या अपघातात जायते जाण गंभीर जखमी जाल्यात. कांय लोक मातये खाला अडकून पडल्यात असो भंय आसा. हे घडणुकेची माहिती मेळटकीच रोखडेच संबंधित यंत्रणेचो सोदवार सुरू जालो. कौन दबा हुआ है अंदर? मेरा लड़का है, अभी जा गई रहा था, मैं फोन की थी, बोला मैं आगे आ रहा हूँ, मम्मी डरो मत। तो मेरा लड़का है, एक ये दुकान वाला है, इसका पूरा परिवार है, मेरी बहन है, दो छोटे बच्चे। ये क्या हुआ है? क्या हुआ है? कैसे दबे हुए? पता नहीं, अचानक गिरा। आप लोग इधर रहते, वो लोग वहाँ? नहीं, उधर ही मेरा कितने लोग हैं अंदर अभी? 4 लोग, 6 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, 2 मेरे बहन भाई है, इनके बेटे हैं। अंदर कौन फंसा हुआ है अभी? कौन है अंदर? मेरा बड़ा भाई है, क्या दुर्घटना हुई है? और बड़े भाई का दोस्त भी है साथ में। 3 बजे गिरा है, 5 बज गए, 6 बज गया, अभी तक कोई नहीं कुछ कर पाया। कल आ रहे, देख के चले जा रहे। पीछे वाले गली में सबको बचा लिए, खाली ये गली में नहीं बचा। घाटकोपर अशोकनगर विभागात एक दरड कोसळलेली आहे. त्याच्यामध्ये पाहायला गेलं तर एकूण सकाळच्या सुमारास 2 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. मात्र आता जर पाहायला गेलं तर 4 मृतदेह अजून बाहेर काढण्यात आलेले आहे. त्याच्यामध्ये पाहायला गेलं 2 लहान मुलांचा. मी सध्या घाटकोपर या विभागात आहे. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी जर पाहायला गेलं तर मोठ्या प्रमाणात ही जी निमुळती गल्ली आहे, या निमुळत्या गल्लीमध्ये एनडीआरएफ असेल किंवा अग्निशमन दल असेल, ह्यांना कुठेतरी कामं करण्यासाठी अडथळे निर्माण होताना पाहायला मिळत आहेत. याच साईडला, याच बाजूला पाहायला गेलं तर ती दरड कोसळलेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे. गल्ली छोटी असल्यामुळे त्या ठिकाणी पोहोचणं, जे यंत्रसामुग्री आहे ती देखील कुठेतरी पोहोचण्यामध्ये त्यांना अग्निशमन दल असेल किंवा एनडीआरएफचे दल असेल, त्यांना कुठेतरी त्या ठिकाणी पोहोचता येत नाहीत. आपल्याबरोबर या ठिकाणी इकडची चर्चा करून घेऊया. सर, क्या बताएंगे, क्या हादसा हुआ था? सर ऐसा हुआ था कि हम लोग सो रहे थे, तो रात में कम से कम 3:25 पे तो सब जनता लोग मतलब बाहर निकले, जो गली में थे तो लोग निकले के बाद मेरे को लगा कि गैस सिलेंडर फट गया है। तो उधर हम लोग जाके देखे तो
पहाड़ ऊपर से गिरा था। तो जब हम लोग जाके उधर देखे तो उधर पहाड़ गिरा था, तो हम लोग उधर थोड़ा हटाए, तो हम लोग से जब नहीं हुआ तो हम लोग उधर से चले आए। और फिर सब कम से कम अभी पीछे वाली गली में तकरीबन 1 घायल हुआ था और 4 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर उसके बाद हम लोग इधर आए, देखे तो सब रेस्क्यू टीम आ चुकी थी। आने के बाद फिर उन लोगों ने सहायता किया और फिर हम लोग ने उधर से चले गए। नक्कीच जर पाहायला गेलं तर या ठिकाणी सकाळी 3च्या सुमारास ही दरड कोसळली होती, मात्र अद्यापही 4 तास होऊन गेलेले आहेत. त्यांना आता पाहायला गेलं तर एनडीआरएफ दलाकडनं 4 मृतदेह आहे ते बाहेर काढण्यात आले. एकूण सगळा आकडा आहे तो 6 वर पोहोचलेला आहे. तरी पाहायला गेलं तर यादव कुटुंब असेल, शेख कुटुंब असेल, यांच्यावर आता सध्या दुःखाचा डोंगर आहे तो कोसळलेला पाहायला मिळाला. या ठिकाणी पाहायला गेलं तर अजून एनडीआरएफ असेल किंवा अग्निशामक दल असेल यांचं अजून बचाव कार्याचं काम सध्या सुरू आहे. येवपी विधानसभा वेंचणूक लढोवपाची आपली पुराय तयारी आसा. वेंचणुकेक अजून वेळ आशिल्ल्यान खंयच्या पक्षांतल्यान आनी खंयच्या चिन्हांचेर वेंचणूक लढयतलो हाचेर निर्णय जावंक ना, अशें आदले बाणावलेचे आमदार चर्चिल आलेमावान सांगले. तशेंच काँग्रेसीन बरे आनी सक्षम उमेदवार उबे केले जाल्यार येवपी विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीन सहजपणान सरकार तयार करपाक येस मेळटलें, अशें आलेमावाचें म्हणणें. काँग्रेसीन वेंचणुके खातीर युती करपाचो निर्णय घेवन बरें पावल उबारलां, मात ही युती वेंचणुकेच्या निमाण्या खिणाक न्हय तर खूब आदीं जाहीर करची, अशें चर्चिल आलेमावाचें म्हणणें. रेडी आहा बसतलो हांव सांग सेटो आहा न्हू बसपाक सेटो आहा खंयचे तें पळया न्हू मागीर कितें जाता तें टायम आहा इलेक्शनाक टायम आहा न्हू इलेक्शनाक टायम आहा कितें सांगो तुका सांगलें बरें. काँग्रेस गव्हर्मेंट पळय म्हणटा तुका सभेपण तिकेट दिना, तुगे हें कोण तिकेट दिता कितें चोवन तुगे सपोर्ट. पयलीं ते कोणाक जाताले आनी ते आसना न्ही हे पाट आसना न्ही. हे पाट ते कोणाक दिले जाल्यार त्रासा पडे. हे पाट चोवन सारको सपोर्ट कोण आहा तेणें तो दिला तिकेटी. काँग्रेस गव्हर्मेंट मुखार वचपाक शकता, चड सीट हाडपाक शकता, गव्हर्मेंट करपाक शकता, पूण चड सीट हाडली 7 दिला तिकेट्यो. आनी तिकेट तरी समज उलटी जाल्यो जाल्यार जावपाचें ना तें. म्हज्या एक्सपिरियन्स प्रमाणे काँग्रेसीन एलायन्स करता तें वायट ना, बरें आहा. कित्याक एलायन्स केलें जाल्यार तूं काँग्रेस मुखार वचपाक शकता. आतां कोणाकूय एलायन्स करता कितें करता तें तेजे हातींत. कळ्ळें तुका? नाजाल्यार काँग्रेस येलोवन वचपाक शकना. पूण एलायन्स केलें जाल्यार बरें मनशां दिसते कोणाकडे एलायन्स करूंक जायना तें. म्हणजे कोण बरें दिसून कोण सपोर्ट लोक आहा तें बराबर त्या मनशान तेमी एलायन्स करपाक जाय. म्हगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे तेमी तर एलायन्स बेगीन करीत जाल्यार बरें. आतां रे 5 दीस आहाय 10 दीस आहाय म्हणल्यार एलायन्स जाता तें सारकें ना, तें चलपाचें ना. बेगीन करपाचें. वास्कोतल्या फामाद चिल्ड्रन्स पार्काच्या सुशोभीकरणाच्या कामाक सप्टेंबराच्या निमाण्या सप्तका मेरेन सुरवात जातली. केंद्र सरकारान मंजूर केल्ल्या 140 कोटी रुपयांच्या निधींतल्यान वास्कोतल्या चिल्ड्रन पार्काच्या सुशोभीकरणाचे काम हातांत घेतले, अशें आमदार दाजी साळकार हांणी सांगलें. आमदार कृष्णा साळकार हांणी बुधवारा जिसुडाचे अधिकारी आनी प्रकल्प सल्लागारा सयत पार्काची पळोवणी केली. मजगतीं वास्को नुस्तें मार्केटांत चालू आशिल्लें ड्रेनेजीचें काम फुडल्या 8 ते 10 दिसांनी पुराय जातलें. काम पुराय जाय मेरेन सगळ्यांनी सहकार्य करचें आनी ह्या प्रस्नाचेर राजकारण करचें न्हय अशें आवाहन साळकारान केलां. सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन आमकां वास्को खातीर 140 कोटी अंडर वास्को हिस्टॉरीक सिटी कोर हें आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक फंड दिल्लो. ताज्या हातूंत आमी सगळे बिल्डींग बाकीचे सगळे बिल्डींग डेमोलिश करतले, मॉडर्न मार्केट बांदता, मागीर नवो व्हेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट बांदता, तो एक भाग जालो. तसोच वास्कोची जी 2 हे गार्डन आसा ही आमची वास्कोची आयकॉनीक गार्डन्स. म्हणजे ह्या गार्डन्सा बरोबर सगळ्या वास्कोकारांचे हे लागून म्हणजे कितें म्हणटात मेमरीज ह्या हातूंत आसा. सो हेंय गार्डन आमी तातूंतूच फंडान घेवन आमी हे टोटली रिनोवेट करता. आनी थोड्या टायमान तुमी पळयतले की आनी एक म्हयन्याभरान ताचो टेंडरूय फ्लोट करतात ते. आनी आज तांचे कन्सल्टंट मंगेश प्रभुगांवकार जो आसा तोय आयिल्लो, सुडाचे ऑफिशियल्स आयिल्ले आनी सगळ्यांनी आमी इन्स्पेक्शन केलें. आनी बेसिकली आमी कितें करपाक जाय आनी कितें करपाक फुडें घेवपाक सोदतात हें लोकां मुखार आमी मांडपाक सोदतात.
आमी सगळ्यात पयलीं आमी करपाक कितें सोदता जाल्यार वास्कोकारांक एक फिटनेसा खातीर एक सगळ्या कडेन आमी जागे करून दवरल्या. तुमी पळयलां की आमी आतां बुटेबाट ग्रावंडार सिंथेथीक वॉकिंग ट्रॅक करता, आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडेन थंय वॉकिंग ट्रॅक करता, हांगाय आमी वॉकिंग ट्रॅक केला आनी ह्याय गार्डनान अरावंड द पेरी सगळ्या कडेन पयलो वॉकिंग ट्रॅक जातलो, जाणें करून वास्कोकारां खातीर आमकां वॉकिंग ट्रॅक खंयच नाशिल्ले. सो 4 कडेन आमकां वॉकिंग ट्रॅक्स आमी प्रपोज केल्ले आसा आनी ते जातले. ही जी एरिया आसा ही आमी ग्रीन एरिया दवरल्या आनी फॉरेस्ट म्हणजे जितले ओपननेस आज जागे कमी जायत वता, सो आमी खंयच झाडां मारनासतना नाजाल्यार ओपननेस कमी करनासतना ही झाडां तशीच मेंटेन करून आमी तें बरें वेवस्थीत डेवलप करता, लोकांक बसपाक जागे येता. हो जो चिल्ड्रन्स एरिया आसा टोटल नवो करून नवी सँड आनी बरो हे सगळें करून तो करता. एक बालवाडी हांगा आशिल्ली ती बालवाडी आमी करता. टॉयलेट फॅसिलिटी आमकां नाशिल्ली, सो एक बरें टॉयलेट फॅसिलिटी आमी थंय करपाक जाता. एक म्युन्सिपालिटीचो एक स्टोर रूम आशिल्लो तो करपाक सोदता आनी आमी तांकां अशें सजेशन दिलां की चडांत चड ओपन एरियाज चड दवरा. जाचे खंय तरी इनिशिएटीव घेतल्या. एक बायणाच्या गार्डन ऑलमोस्ट काम चालू जालें. कितलींच वर्सां आमी 15 वर्सांनी गार्डन जावंक ना, पूण हे खंय तरी आमच्या सिटीन पडटा आनी सारकें आउट ऑफ द सिटी स्वतंत्र पार्क ही 2 गार्डनां जेन्ना हे गार्डनाक कोण बांदलें एटलीस्ट दाजी खंय तरी गेलो आनी बांदेकारांक मेळोन ते खंय तरी गार्डन मातशें केलें, वॉकिंग ट्रॅक केलो, ते चॅस बोर्ड केलो आनी FM मिडल लायलो, कितलेच तरी घातले थंयसर जिमाचे घातले, ओपन जीम घातले. खुबशे जाणटे भुरगे नेणटे सगळे येतात ते वापरता. पूण दाजीन आतां ह्या गार्डनाक खंय तरी हातभार लायलो. ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे गार्डन पळयता, जी झाडां बिडां वाडली ती पळयता, तुमी पळयता ते काम खंय चालू आसा. तशेंच गार्डन हे मॉडिफाय करपा खातीर आतां दिसवराचे येयले आनी खुबशे चेंजीस करपाचे. वॉकिंग ट्रॅक आनीक पोन्नी बालवाडी ती सगळे परत मेंटेन करून बरें करपाचें हें आमदारान चिंतलां आनी बरें वास्कोकूच जाय. सकाळच्या खबर बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह.